आयज आमी खूप त्रास काढले ह्या उदकाक लागून आणि तेन्नाच आमच्या एमएलएक आमी मिटींग घेवन एक डिसिजन घेतले की आयज आमची दुसरी पायपलायन आहा 8 दीस पयलीं आमी एक बेतीन वयर एक लायन ही घातलेली आसा पीडीए कॉलनीन आणि ही दुसरी लायन आहा आणि ही 30 वर्सांनी अशी ही दुसरी लायन घालता कमीशे 1 करोड भर रुपया हे लायनीचो एस्टिमेट आहा आणि आमी अशें मानता की आमच्या एमएलएन इतली बरी इनिशिएट घेवन ही लायन बेग्यानच्या बेग्यान आमच्या मेरेन पावोवपाची प्रयत्न केल्लो आसा तो सफल जावचो आणि आमच्या गांवच्याक अशें बरें उदीक मेळचें आणि जी आमची समस्या आसली ती पूर्णपणे निवारण जावचें. धन्यवाद. आज आमी वेरे गांवांत आसा थंय आमचो अंडरग्राउंड रिजर्वर आसा. आयज खरेंच खुशी भोगता की एक नवी पायपलायन जवळ जवळ 90 लाखाची एक नवी पायपलायन जी वेऱ्या टँकी वयल्यान नेरूल हांगा वता. वेऱ्या गांवान आनी निल्ला गांवान तुमकां खबर आसतली भरपूर उदकाचो प्रॉब्लम आशिल्लो आनी गेल्या 8 दिसां पयलीं आमी पीडीएन हांगा एक नवी पायपलायन ले केल्या. ती सामकी एंड हेजेर पावल्ली आसा, एंड स्टेजीर 95% काम कंप्लीट जालेलें आसा. फाल्यां 1-2 दिसां भितर तें कंप्लीट जातलें. फक्त आमी ही पायपलायन घालपाक रावले कित्याक थंयच्यान उदक हांगा येत जाल्यारूच हांगच्यान फुडें वतलें. सो आमी मातशें रावले की ती पयलीं कंप्लीट जावनी म्हणून. आमकां भरपूर भरमसाट उदक आमच्या वेऱ्या गांवान आनी निल्ला गांवान मेळटलें. जी पीडीएंतल्यान आमी पायपलायन घातल्या ती विथ प्रेशर आमकां उदक पडटलें. जें उदक पडपाक 5 वरां लागतलीं तें 3 वरांन पडटलें. आनी तशेंच निल्लीचे आमचे फुडें प्लॅन आसा की निल्ला एक इंडिपेंडंट रिजर्वर करपाचो आनी ह्या टाकयेचेर आनी डिपेंड जावपाची गरज ना. वेऱ्याचें जें उदक आसा वेऱ्या पावनी आनी निल्लाक डायरेक्ट ही लायन हांगच्यान डायरेक्ट निल्ला रिजर्वराक उदक वतलें आनी निल्ला एक इंडिपेंडंट टाकी जावन त्या लोकांची समस्या कितें आसा पळय ती सॉल्व जातली. संदीप बाईन सांगलां तशें आमी प्राधान्यान सामकी प्रायोरिटी घेवन रस्तो उदक आनी लायट हेजे इशू जे आशिल्ले ह्या तिनूय गांवांनी ट्राय करता सॉर्ट आवट करूंक. आमी 90% ऑलरेडी हेजे सॉर्ट आवट केलेले आसा. फक्त रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स हे पास जालेले आसा, हे उरला. थोडीशी ही पायपलायन आनी थोडीशें अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम उरलेलें तें कंप्लीट जाता. आज खरेंच म्हाका खोशी भोगता आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा PWD तेंचे सी आसा तांकां, तेंचे सी मापणे, ई सोमा, मागीर रायकर AE, प्रणल आमचो JE, ही एंटायर टीम जी आसा तेंच्यांनी खरेंच आमकां आनी इम्पॉर्टंट भितर राऊत AE तेंच्यांनी रोल प्ले केलेलो आसा. सो हे हांव तांकां सगळ्याकून आमच्या सगळ्या गांवाच्या लोकांक आनी सगळ्या पंचायतीच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी खरीच एक इनिशिएटीव घेवन आनी सामकें बारीकसाणेन काम करून हे आमकां सॉल्व करपाक तेंच्यांनी हेजें सोल्युशन दिलेलें आसा. गेली कित्येक वर्सां हांगासर इश्यू आसलो की उदीक ना म्हणून आनी लोक सदांच खूब जाण बरें उलयताले, खूब वायटूय उलयताले. पूण जेन्ना हो आमच्या एमएलएच्या तकलेन येयलो की हांकां खरेंच हे उदकाची गरज आसा म्हणून आनी तेणेन रोखडेच्या रोखडी ही इनिशिएटीव घेतली की ही पायपलायन उदीक कशें हाडप, लोकांक कशें दिवप हे तेणेन सगळे इंजिनियर आसा तेंचे कडेन सगळे मिटींग घेवन सगळे कडेन तेजे बसोवन कशी सॉर्ट आवट करपाचो प्रयत्न तेणें केल्लो आसा. आयज ही लायन जी वेऱ्या टाकी आसा थंयच्यान नेरूल वयतली आनी नेरूल जो प्रॉब्लेम आसलो उदकाचो तो तेंचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. खरेंच बरें दिसता की आमचो जो एमएलए आसा हो बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा तेजेर लक्ष घालता. जावं ते रस्ते, जावं ती लायट, जावं ते उदीक हेंचेर बारीक बारीक लक्ष घालून तेंचे प्रश्न कशे सॉर्ट आवट करपाचे पळय तो चिंतता आनी ते सॉर्ट आवट करपाचो प्रयत्न करता. अशेंच मागता सदांच तेणें असोच जो तेजे कडेन घडटा पळय ते करीत रावचे. लोकांक नेसेसरी लायट, उदीक आनी रस्तो हे तेजी पयली प्रायोरिटी आसा आनी तो दिवपाचो प्रयत्न करता. अशेंच देवान तुजेर बरो आशिर्वाद घालचो आनी तुजे कडेन मागता जे तुजे कडेन घडटा पळय ते अशेंच करीत रावचें तुवें आनी देव बरें करूं.